Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. की भारतीय जनता पार्टीचो आयचो अध्यक्ष फोटिंग काय बाप श्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर त्या टायमा वयलो ऑपोजिशन लीडर मागीर गोंयचो मुख्यमंत्री आणि देशाचो संरक्षण मंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचो एक महान लीडर हो फोटिंग दोगा भितरलो फोटिंग कोण आणि हाचे उत्तर दिताना पुरावे सकट म्हणचे पडटा म्हाका कारण आयज जे लोक या संवसारान आहात तिथले 2-3 आमदार म्हणजे आम्ही बाप श्री मनोहर पर्रीकर आयज ना आमच्या मदी, अनंत शेट ना आमच्या मदी, बाप फ्रांसिस डिसोजा हे ना आमच्या मदी, पूण त्या टायमा वयलो पार्टीचो अध्यक्ष बाप श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि आदले मुख्यमंत्री हांव सरळ नांवां घेता, तुम्ही मातशी नोट करात, जी उत्तरां आमकां गोंयचे जनतेक दिवची पडटली की फोटिंग कोण एक क्लॅरिफिकेशन ह्या लोकांनी दिवचे पडटले. त्या टायमा वयलो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आणि आमदार त्या टायमा वयलो माजी मुख्यमंत्री बाप श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणेन, दुसरे माजी मंत्री आणि माजी आमदार बाप श्री दिलीप परुळेकर हाणेन, तिसरो बाप श्री दामू नाईक त्या टायमा वयलो आमदार आणि आयचो भारतीय जनता पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी हाणेन उत्तर दिवचे पडटले. त्या टायमा वयलो आमदार आदलो मिनिस्टर बाप श्री दयानंद मांद्रेकर, आदलो मिनिस्टर बाप श्री महादेव नाईक, आयचो सभापती आणि त्या टायमा वयलो आमदार बाप श्री राजेश पाटणेकर, आयचो मिनिस्टर बाप श्री मिलिंद नाईक, फाटलो मिनिस्टर बाप श्री रमेश तवडकर, आयचो आमदार बाप श्री दयानंद सोपटे, त्या टायमा वयलो आमदार बाप श्री वासू मेंग गांवकर आणि त्या टायमा वयलो आमदार बाप श्री विजय पै खोत, या सगळ्या लिडरांनी गोंयचे जनतेक तसेच तमाम भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक जे आयज कन्फ्यूज आहा की फोटिंग कोण आणि खरो कोण हे ह्या सगळ्या लिडरांनी, कारण हे सगळे आमदार त्या टायमार मनोहर पर्रीकराच्या वांगडा ह्या रॉय नायकाचेर आणि त्या टायमा वयल्या होम मिनिस्टराचेर सारखे तुटून पडटाले. जे कोण सध्या बीजेपीत वतात वा गेल्यात ते फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या आदी 2 महिने बीजेपीत आसतले काय म्हूण मोगोच्या सुदीन ढवळीकराचो प्रश्न. फोंड्याक कोण गेल्यात ते खंय मोगोच्याच पथ्यार. आमकां एमजी वील बिकम अ स्ट्रॉंग. आमचे 4 मतदारसंघातले 4 आमदारांचे इतिहास काढ. ह्योच आमदार पयलीं खंय राविल्लो, मागीर खंय रावलो, अपक्ष रावलो आनी आतां अपक्ष रावलो. आतां फुडें परत बीजेपीत वचलो जाल्यार हांव पळय शिरोडेचो आमदार काडा 7 फावटी तांणी पक्ष फोंडेच्या आमदारांनी तेंच काडलें. सो इतिहास कितें सांगता की फोंडेचें राजकारण हेवटेन तेवटेन करता पळय तें बंद जावपाक. आतां भारतीय जनता पक्ष जर तें बंद करपाक सोदता सगळ्यांक भितर घेवन जाल्यार इट इज गूड. पूण हांव भारतीय जनता पक्षा कडेन गॅरंटी सांगता, लास्ट 2 महिने इलेक्शनां आसा आसतना हे जे लोक ते भितर घेतात ते उरतले काय कितें. फोंडेचे सगळ्यांक घेवन आनी भायटीचे जे पळय आमदार बी तांणी घेतल्या पळय काँग्रेसचे ते घेवन ते रामराज्य तयार करूंक शकतले काय कितें. आदी खंय काँग्रेस मोगोचे आमदार फोडटाले, आतां बीजेपी काँग्रेसीचे. सध्याचो गोवा फॉरवर्डाचो आमदार जयेश म्हणटा तूं बी बीजेपीत वतलो काय विचारल्यार जयेश स्पश्ट कांयच सांगिना. आदी रमाकांत सलभ म्हाका सांगतालो ते की वी हॅड आस्क्ड काँग्रेस नॉट टू स्प्लिट आवर MLAs एट दॅट टायम. MGचे MLA फोड नाका म्हणून. सो सेम थिंग आय बिलीव इज हॅपनिंग विथ काँग्रेस टुडे. दिगंबर कामत म्हणटा आपलें नांव जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्नाच्यान स्टार्ट जालां. सो दिगंबर कामत सारके लिडराचें नांव येता. हांव आय एम अ व्हेरी स्मॉल लीडर इन फ्रंट ऑफ दिगंबर कामत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.